देवाची वेदी सोरी A8 पान 4 A8 पेज 4. देवाची वेदी सोरी आवeta Duszagajco to smaka witoria Devaci visvastoru naveta Devaci aveta Tu co uzvarmo Ciebie Tu visvaši morgoruj Tu ciało Ci dograci Dohori makavataku Devaci vedi soriaveta Duszagajco to smaka didoria Devaci visvastoru naveta Devaci aveta बापाचे अनेक पुताचे अनेक पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग अनेक पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावांनो हे पवित्र कूट फावो ते परी समारंभाक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. अनेक देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणुया सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनाचे तळान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. लागीं सदांच सांगपार मारी सगळ्या दिवसांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या स्वर्ग देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां वगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका कूदको सोम्याका कूदको प्रिसाका कूदको प्रिसाका कूदको सोम्याका कूदको सोम्याका कूदको. प्रार्थुया. आयच्या दिसा आखी पवित्र सभा भाग्यवंत आफोन्स मारी लिगोरी हाचें स्मरण करता. हे आयच्या मिसाचें इतिहास हांव भेटयता मारिया कायताना मिनेझीस हाच्या सासणेक तारणा पासत मागूंक ती संवसाराक अंतरल्यार 2 वर्सां भरता. तेच परी वाडदिसा सोमयार मागूंक लायता सनाया मोंतेरो मिला एब्रो रेडन इलायस वेगस आनी जोआन ब्रागांजा. तेच परी व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया मेरी एस्ट्रोसियो कांदिदो डायस पॅट्रिक वाज नाझारेथ वाज सेल्विना फेर्नांडीस पिएदाद लॉपिस बाजिलियो कोलिमाव सिल्वेस्टर लुईस ग्रासियाना लॉपिस आनी कितेरिया पिंटो. आयच्या दिसाक आनीक जायतीं जाणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक वरस वा हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. जायतीं जाणां पिडेन कश्टवतात जावं घरा लागीं वा हॉस्पिटलांनी टेस्टाक वेचीं आसात ऑपरेशनाक वेचीं आसात तांचेय पासत मागुया. देवान आपले काकलुतीन ह्या वर्साक आमकां फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी ह्या वेळार ओगेपणान तुमची कासकी तेसावां तुमच्यो गरजो देवाक सांगात. सर्वेस्परा देवा तुजे पवित्र सोबेंत शेगुणाचे नवे नवे नमुणे तूं तांबोनासतना उपजयताय. तुज्या धर्म उद्योक्ष भाग्यवंत आल्फोन्स लिगोरी सारकी ओतमे जोडची हुर्बा आमकां दी
आनी तशेंच स्वर्गार ताका मेळ्ळ्या तें इनाम जोडूंक आमकांय फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी सोदारांक आनी आख्खे पोरचेक म्हणलें, ह्या मनशाचेर मोनाचें फर्मोण पडूंक जाय, कित्याक ह्या शारा विरुद्ध ताणें बाकीत केलां. तुमच्याच कानांनी तें तुमी आयकलां. तरी पूण जेरेमियासान पोरचेक असो जबाब दिलो, ह्या मंदिरा विरुद्ध आनी ह्या शारा विरुद्ध बाकीत करूंक सर्वेस्परानूच म्हाका धाडला. म्हणटोच आतां तुमी तुमची चाल आनी कर्तुबां नीट करात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयकात आनी तुमचेर आड नोश्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलोलें तें तो धाडचो ना. हांव तो तुमच्या हातान पडलांच. तुमकां बरें आनी नीट दिसता तें म्हाका करात, पूण एक मात मोतीन दवरात. तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार निरपराधी रगत तुमकांच, ह्या शाराक आनी ताच्या नागरिकांक भुसतलें, कित्याक ही सगळीं उतरां तुमच्या कानार पडची म्हूण ती सांगूंक सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना सरदारांनी आनी पोरचेन याज्ञिकांक आनी प्रवाद्यांक म्हणलें, ह्या मनशा मरण फावो न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे लागीं उलयला. आहिका शाफानाचो पूत जेरेमियासाक राखतालो, देखून ताणें ताका जिवेशी मारूंक पोरचेचे आधीन करूंक ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वळूकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं म्हणया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. चिखलांत रोमलोल्याक हात दिवन उबार, म्हज्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका वाटाय. दोर्याच्या लोटांतलो म्हाका निवार, लारांनी म्हाका ओडून व्हरून सोदूं नाका. सोमदिरान म्हाका गिरासूंक दिवं नाका, पातालान म्हाका गिलूंक निर्मूं नाका. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हांव देवा गायलो दोलदिरो, म्हजी सोडवण कर म्हाका उबार. गायोन करून देवाचें नांव वयर काडटलो, दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हे पळोवन कालते मनीस संतोसले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतली, कित्याक सर्वेस्पोर आयकोता दुर्बलांची मागणी. साकलींनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरोना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. निती खातीर जी कोण सोंसता ती खरेंच बागी.
सुर्गीचे राज कोरेंच ताचे. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजूची किर्ती उपराजा हेरोदाच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशाक म्हणलें, हो तोच नानदातार जुवांव. मेल्ल्यांतलो जिवन जाला देखून विस्मितां ओचोऱ्यां करची पदवी ताचे सोवे हुशार आसा. हेरोदियस म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदीनूच नानदातार जुवांवाक धरून बांदलोलो आनी बणकोणींत घातलो. कारण जुवांव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा कडेन ती मागतीत तितलेंय तिका दितलो म्हूण सोपून घेवन ताणें बसयलें. आवयन तिका शिकयल्ल्या प्रमाणें तिणें मागलें, स्नानदातार जुवांवाची तकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा कोंतीपोरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनीक पोंगटेक बसलोल्या बिडेक पडोवन ताणें ती ताका हाडूंक लायली. आनीक मनीस धाडून बणकोणींत जुवांवाचें शीस कापलें. ताची तकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपले आवयशी व्हेली. जुवांवाचें शीस आयलें आनी ताणीं ताची कूड व्हरूंक निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. सोमियाचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आमकां सगळ्यांक सोत उलोवची इच्छा आहा. वी हॅव द डिझायर टू स्पीक ट्रूथ ऑलवेज. पूण जेन्ना जरी तर तें सोत आमी उलयलें आनीक स्वता उद्देशी आमकां जरी तर कोश त्रास पडटले, आमच्या जिवितांत जें कितें बरेंपण येवपाचें आसा तें सायडीन सरतलें जाल्यार गोडे वी वूड गीव इट अ सेकेंड थॉट. आमी परत चिंतीत कित्याक सोत उलोवंक जाय. आनी ह्या उद्देशी गोडेक स्वताक परो घालून जें कितें आमकां फायद्याक वा बऱ्याक पडटलें तेंच आमी विचून काडटले. आनी मोगाच्या इश्टानो, असल्या संदर्भांत जरी तर आमी जियेता आसतना आज आयचें शुभ वर्तमान आमकां स्वता वयर कितें तरी संदेश दिवंक सोदता. हेच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर घालुया. हेच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू ओचोऱ्या नवला विस्मिता कोत्तालो ती हेरोदीच्या खानार पडटात. आनीक भितरल्यान तो उचांबड जाता. कारण आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता कांय वेळ फाटीं कांय तेंप फाटीं ताणें जुवांवाक जिवेशी मारलोलो, ताचें शीस कापलोलें. ताची खबर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या. आनीक ह्या उद्देशी भितरल्यान ताका कितें तरी जाता. कारण तो जाणा आपूण स्वताक बंद केल्लो, स्वताचो थाडो बंद केल्लो, आपूण कितें तरी वायट केल्लें, स्वत उलयतल्याक जिवेशी मारलोलो. आनी ह्या उद्देशी ताका भितरल्यान कितें तरी जाता. मोगाच्या इश्टानो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा. जायते फावटी स्वत जाणा जाता पूण उलोवंक गोडे आमकां फुरसत ना, शक्ती आसना. कारण आमी चिंतता स्वत उलयलें जाल्यार गोडेक जायते वायट आमकां भोगचें पडटलें, खूश त्रास दुमाडो आमच्या जिवितांत येतलो. आनी ह्या उद्देशी स्वत उलोवचेंच तरी कित्याक, असली चिंतना आमच्या मनान आसात. तर मोगाच्या इश्टान आयच्या दिसा आमकां संदेश बागिवून जुवांव बातिस्त जे परी स्वता गोवायकी दिता, स्वताक उबो रावलो, जेजूक गोवायकी दिलो, देवाच्या मुल्यांक गोवायकी दिली, तेच परी क्रिस्तांवाक आमी आनी हांव आनी तुमी क्रिस्तांवां सगलीं
ह्याच स्वताक आमी गोवायकी दिवंक आमकां उलो आसा. दुबाव वेरेत अवघड जातोलें, कित्याक जेन्ना आमी स्वताक उबे रावता तेन्ना कोश्ट पडटले, बराबर केन्नाय मरण भोगूंक पडटलें. पूण आमी खरी क्रिस्तांवां कशीं स्वताक उबी रावंक आमकां कृपा फाव कर म्हूण हे मिसाच्या बलिदानांत खतखत्यान मागुया. बेटोनिंग गायन गावया C30 रुपये भांगार मागिनाय पान 40 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय आपलो संसार तुजो साहेबा आमची काळजां तुका जाय खोशेन ओपून दिता तुका आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक गावडेरा 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 आशा आमच्या काळजाची तुका सायबा कशी लागली कोशिश तुज्या मोगाची आमची भितर कशा वाडली आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक गावडेरा आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक गावडेरा. मोच्या भयणी भावानो, हे मोजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, जशें भाग्यवंत आफोन्स मारियाक हे गूढ समारंभूंक आनी आपुणूच एक पवित्र बोली कशी तुका भेटोवंक तुवें ताका फावो केलाय, तशें आमची काळजां आत्म्याच्या सर्गीच्या उज्यान दोयेन नितळ कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वर्षां आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आफोन्स लिगोरी तुज्या भक्ताचे परबेन तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय, अशें ताच्या भाग्यवंत जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सर देवदूतां आनी संतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorvesmorace nami, pietà suba.
म्हणूनच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो कूड सोम्या तुझे मरण आमी समोर आनी तूं परत येसो तुझे बरोबर जीवन देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रिथवीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान उतरून गेल्यान ते सगळे आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोतवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बक्षिस आनी आमकां तारण्यांत पडूंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवारा. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवड ती बोदली आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी क्रासवड चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा. भावार्थाचे दोडे जेजूक आमच्या काळजान शेवतलें गायन गावया. D5 पान 49 D5 पेज 49. भावार्थाचे दोडे आमकां तुगी जेजू तुका बोडोंक बघू आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तुगी जेजू तुका बोडोंक बघू आमकां जागोय जेजू. दिसा दोवोडो दिसा दावरो सोरो Show Gesù ci tace cimero di stato uno di stato solo Show Gesù ci tace cimero guardaci tugi Gesù tuga boryong bogu amka zagoy Gesù bawardaci dore amka
तुगी जेजू तुका बघू आमकां जागोय जेजू सगळे उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा तुवें भाग्यवंत आफोन्साक ह्या वर्त ह्या गुटाचो विस्वासी मुणयारी आनी परगोटणार केलोय तुजे भावार्थी परतून परतून तातूंत वांटो घेवं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजी वाखाणणी करूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं अनेक स्वर पदवेदार देव बाप अनेक पूत अनेक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मागणे सामिगेलीक सामिगेल महापडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख देवचाराच्या कोट्यापणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी कालतीपणी मागता आनी तूं सर्गेच्या दरबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या कोट्या वाट्यांनी हेमकोणान लोटून घाल कित्याक ते आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक चलपतात आमेन मिसाच्या शेवटाचें गायन गावुया F21 संवसारांत वचूंक जाय पान 9 आनी 5 F21 पेज 95 आयकोऱ्या उतराच्या उजवाडांत संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या उड्या पोसनात संवसारांत आमी वचूंक जाय एकामेकांक आमी भावार्थात सदांच करी क्रिसांव जावच्या सासणाच्या जिवितांत वाडे तूं आमकां सांबाळ दवर